जमीन विक्री प्रकरणाची चौकशी करपाक स्थापन केल्ल्या विशेष चौकशी पंगडान शेनवारा विक्रांत शेट्टीक अटक केल्या। ताचो बरोच वेळ चौकशी सुरू आशिल्ली। एसआयटीन केल्ली ही पहिली अटक। विक्रांत हाणें आजगांवा गांवांतली जमीन विकल्या अशें पुलिसांनी सांगलें। तो गोगळ मडगांवां रावता। मूळ जमीन धनयांच्या नांवान बनावट कागदां तयार करून ती जमीन निबंधक खाते महसूल खात्या वरवीं आपल्या नांवार करप आनी ती विकपाचे प्रकार गोंयांत व्हड प्रमाणात घडल्यात। बार्देस, तिसवाडी, पेडणे, साश्ट आनी हेर मालांनी अशे प्रकार उक्ताडार आयल्यात। ह्या प्रकरणात पुलिशेन साबार गुन्यांव नोंद जाल्यात। मेणकुरे दुमाशे पंचायतीची सरपंच संजना नाईक हाणें 5 वर्सांचो कार्यकाळ येसस्वीपणान पुराय करपाचो मान मेळयला। एके वटेन दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा पंचायतींनी सत्ता बदलाचे नाटक पळोवपाक मेळ्ळें। मात दिवचल विधानसभा मतदारसंघात येवपी मेणकुरे दुमाशे पंचायत फाटलीं 5 वर्सां स्थिर आशिल्ली। पंचायतीचो 5 वर्सांचो टर्म सोंपिल्ल्यान सरकारान सगळ्या पंचायतींचेर प्रशासक नियुक्त केल्यात। 5 वॉर्ड आशिल्ली मेणकुरे दुमाशे ही दिवचल विधानसभा मतदारसंघातली एक ल्हान पंचायत। मात हे पंचायतीन फाटल्या 5 वर्सांत सत्ता बदलाचें राजकारण घडूंक ना। तालुक्यांत फकत 2च बायलां सरपंचांनी 5 वर्सांचो टर्म पुराय केला। तातूंत मेणकुरेच्या सरपंचाचो आस्पाव जाता। सरकाराचे सहकार्य, पंच वांगड्यांचो तेंको आनी गांवच्या लोकांचो विश्वास ह्या बळग्याचेर सरपंच म्हूण 5 वर्सां पुराय करपाक शकली अशें सरपंचान म्हळें। भारतीय जनता पार्टी काणकोण मंडळ आनी भाजपा कार्यकर्त्यांच्या श्रम आनी सहकार्यान बड्डे खोतीगांव हांगासरल्या कमलाकर गांवकार हांच्या कुटुंबा खातीर बांदिल्ल्या घराचो शुभारंभ शेनवारा जालो। भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या कार्यशक्तीचो अद्भुत उपक्रम आशिल्ल्या ह्या सुवाळ्याक गोंय विधानसभेचे सभापती तशेंच काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आदलो केप्याचो आमदार बाबू कवळेकार हाजीर आशिल्ले। उत्तर प्रदेशांत सरकार आपणाक जाय तशेंच मनमानी कारभार करीत सुटला असो आरोप समाजवादी पक्षाचे फुडारी आझम खान हाणें केला। उत्तर प्रदेशांतले भाजपाचे सरकार हुकुमशाय करता। आपणाचेर बोकड्यो आनी कोंबड्यो चोरपाचो फटीचो आरोप ह्या सरकारांतल्यान कांय फुडाऱ्यांनी केला। आपले तशेंच म्हज्या घरच्यांचेर फटीचे आरोप करपाचे सुडाचें राजकारण भाजपा सरकारान केलां अशें मत रामपूरचे आमदार आझम हाणें व्यक्त केलां। काल वादळी वाऱ्या सयत झडिल्ल्या पावसाक लागून पेडणेच्या सावळवाड्यावेली लायटीचो खांबो मोडून पडलो। लायटीचो खांबो मोडून पडिल्ल्यान सावळवाड्यावेल्या लोकांक काळखांत रावचें पडलें। पावस सुरू जाता थंयच आसा। पयल्याच पावसान लायटीचो खांबो मोडून पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी वीज खात्याच्या कारभाराचेर तिडक उक्तायला। मोडून पडिल्लो खांबो काडून उडोवन हे सुवातेर दुसरो खांबो घालून लायट दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।
आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवन सगळ्यांनी योगाचें गिन्यान घेवचें अशें पतंजली गोवा राज्य प्रभारी विश्वास कोरगांवकर हाणें म्हणलें. 21 जून हो योग दीस म्हूण मनयतात. ह्या दिसा निमतान गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार शिबिरां आयोजीत करतात. दर दिसा योग केल्यार तुमची भलायकी निरोगी उरतली. पतंजली गोंय राज्य प्रभारी कोरगांवकर हाणें 21 जून ह्या दिसा सगळ्यांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनोवपा खातीर फुडाकार घेवचो अशें कोरगांवकारान लोकांक आवाहन केलें. आग्वाद जेल ही गोंयच्या मुक्ती लढ्याच्या इतिहासांतली म्हत्वाची थळ. हालींच ह्या जेलीचें नूतनीकरण सरकारान केलां, जाल्यार तांचें रुपांतर इतिहासीक म्हत्व आशिल्लें वस्तू संग्रहालय म्हूण सरकार करता. फुडल्या एका वर्सान हें वस्तू संग्रहालय चालीक लायतलो. शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक आग्वाद जेल तिचें म्हत्व तशेंच ह्या वस्तू संग्रहालयान हाडून तांकां गोंयच्या इतिहासाची म्हायती दिवची असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें मारला. गोंय क्रांती दिसा निमतान शेनवारा राजभवनाचेर स्वातंत्र्य सैनीक श्रीमती लिबिया लोबो सरदेसाय हांचो भोवमान जालो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हाणें सरदेसाय हांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार कुशीक गृह सचिव संजीव गडकार, राज्यपालांचे सचिव R मिहीर वर्धन आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या 175 पंचायतींचेर फकत 3 वा चडांत चड 6 म्हयन्यां खातीर प्रशासक नेमला अशी माहिती पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हाणें दिल्या. पंचायतीचे प्रभाग आरक्षण थारल्या उपरांत बेगीनूच वेंचणुको घेतले अशी माहिती मॉविन गुदिन्हो हाणें दिल्या. जे प्रशासक नेमल्यात ते वीज, जलस्रोत तशेंच हेर खात्यांतले आसात. पेडण्या कोरगांव वाठारांतलो मनीश गवंडी ह्या ल्हान भुरग्यान पोर्ट्रेट चित्रां काडून आपली कला दाखयली. ताची दखल घेवन पेडण्या तालुक्याचे उदरगत समितीचे अध्यक्ष व्यंकटेश नायकान तांचो भोवमान केलो. ह्या वेळार समितीचे उपाध्यक्ष गोपाळ शेटये, खजिनदार कृष्णा नाईक, साहिनाथ देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
दिसान दीस कोरोनाचे दुयेंती वाढत आसात. राज्यात गेल्या 24 वरांत कोरोनाचे 139 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. जाल्यार 24 वरांत 77 दुयेंती बरे जाल्यात. सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 733 पावला. आतां मेरेन गोंयांत 2,47,073 कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. कोरोनाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. कोरोना परत एक फावट मान वयर काडपाक लागला. पावसान कोरोना वाडपाचो दुबाव आशिल्लो तो दुबाव आतां खरो तारपाक लागला अशें दिसता. चिकोळणा गांवांतली कोमुनी दादीची 1 लाख चौकण मीटर वयर जमीन मिनी इंडिया प्रकल्पाच्या नांवाखाला भांडवलदाराक विकपाचो मॉविन गुदिनोचो यत्न आसा असो काँग्रेसीन आरोप केला. सुमार 2.5 कोटी रुपया मोडून गार्डन बांदले आनी डेव्हलप केल्ली जमीन मिनी इंडिया प्रकल्पाक दिवपाक सोदता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. कोमुनी दादीची जमनीचेर जांकां कोणाक बंगले बांदून दिल्यात तांचें प्रकरण उक्ताडार हाडटले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. काँग्रेसीची नौटंकी ह्यान फुडें चलची ना. राहुल गांधी निर्दोश आसा जाल्यार ईडीन केल्ले कारवायेक ताणें तोंड दिवचें अशें भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसी तसोच राहुल गांधीक तोमणो मारलो. मजगतीं मुख्यमंत्री जावपाचें सपन घेवन भाजपा पक्षांतल्यान वेंचणुकेच्या तोंडार भायर सरिल्ल्याच्यो अपेक्षा भंग जाल्ल्यान ते आतां परत पक्षा भितर येवंक सोदतात. मात भाजपाक तांची आतां गरज ना अशें तानावडे म्हणटा. पावर स्कॅमाचो परत एक फावट तपास करपाचो न्यायदंड अधिकाऱ्याचो आदेश बेकायदेशीर आसा असो युक्तिवाद शेनवारा दक्षिण गोंयच्या सत्र न्यायालयान आरोपी आदलो वीज मंत्री मॉविन गुदिनोच्या आदवोगादांनी घालो. आरोप्यांनी परत तपास करपाचो आरोप बेकायदेशीर म्हणीत हे केशीची सुनावणी थांबोवची असो युक्तिवाद आदवोगादांनी घाला. 23 तारखेर आतां परत सुनावणी जातली. अग्निपथ येवजणे खाला भाजप सरकार फुडली 4 वर्सां तरणाट्यांचो वापर करूंक सोदता काय कितें असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या विरियोती फर्नांडिसान केला. संरक्षण दळाचें राजकारण करचें न्हय अशें आवाहन लेगीत विरियोतो फर्नांडिसान केलें.
इंटिग्रेटेड शिक्षणीक अभ्यासक्रम तयार करपा खातीर आमचो यत्न चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. शिक्षण खातें कुशळटाय उदरगत आनी उद्देजकता संचालनालय आनी उच्च शिक्षण संचालनालय तशेंच उद्देगीक क्षेत्रांतल्या तज्ञांक ऑन बोर्ड घेवन शिक्षण क्षेत्रांत बदल घडोवपाचो उद्देश आशिल्ल्याचें प्रमोद सावंताचें म्हणणें. क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विद्यार्थ्यां वांगडा संवाद साधलो. अग्निपथ येवजणेक देशभरांत जाल्ल्या विरोधा उपरांत आतां केंद्रीय संरक्षण मंत्र्यान अग्निवीरां खातीर संरक्षण मंत्रालयातल्यो 10% नोकऱ्यो आरक्षीत करपाचें उतर दिलां. हे 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक दळा सारकेल्ल्या 16 भौशीक संरक्षण उपक्रमांत राखीव आसतल्यो. लश्कर हवाई दळ आनी नौदळ हांच्या वांगडा हे म्हत्वाची बसका घेतल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें निर्णय कळीत केलो. फाटले 4 दीस पुराय देशभर अग्निवीर भरती आड कितलेशेच युवांनी रस्त्यार देंवन आंदोलनां केल्लीं, मागण्यो केल्ल्यो आनी तिडके नेटार कोट्यांनी रुपयाच्या सरकारी मालमत्तेचो दूख केल्लो. हे आंदोलनांत वांटेकार आशिल्ल्या खातीर अग्निपथ उक्तो उरतलो काय बंद जातलो हें पळोवचें पडटलें. रस्त्यार रावन कश्ट करून आपले पोट भरपी संदीप जाधव ह्या सामान्य मनशान नितळसाणे कडेन आपले पावल उबारले. बुन बुन से सागर बनता है ही म्हण तुमी आयकलेच आसतली. एका बऱ्या कामा खातीर उखल्लेले हे एक ल्हानशें पावल एक व्हड बदल करूंक शकता. ह्याच तरेचे नितळसाणे दिकेन एक पावल संदीप जाधव हाणें उबारला. फाटलीं 15 वर्सां जालीं तो पणजेंत बूट पॉलिश करपाचो धंदो करतालो आनी आपलें पोट भरतालो. ज्या सुवातेर बसून तो आपलो धंदो करतालो थंय हळशीक पातळिल्ली ताका सदांच दिसताली. थंय कांय लोक रातच्या वेळार विसव करताले हें लेगीत ताका खबर आसलें. मात ताणें ताका एक उतरान जाप विचारली ना. मात जेन्ना हांगासर नेमान घाण करपाची गजाल घडत रावली तेन्ना ताणें तांचेर नगरपालिकेन कागाळ नोंद केली. केंद्र सरकाराच्या अग्निपथ येवजणे आड दिसान दीस विरोध वाडत आसा. काँग्रेस फुडारी कन्हैया कुमारान लेगीत हे येवजणेक खर विरोध केला. जेन्ना केंद्र सरकारान ही येवजण हाडली तेन्ना देशांतल्या तरणाट्यां कडेन संवाद सादप गरजेचें आशिल्लें. अग्निपथ येवजणे बाबतींत केंद्र सरकारान कोणा कडेन आनी कितें चर्चा केल्या तें स्पश्ट करचें. नाजाल्यार सरकारान अग्निपथ येवजण फाटीं घेवची आनी सरकारान लॉलिपॉप दाखोवन बंद करचें अशें कन्हैया कुमारान म्हटलें. बिहारांत बेरोजगारीचे प्रमाण चड आसात. सैन्यांत भरती जावपी चडशे तरणाटे हे गरीब, शेतकार आनी कश्टकरी आसतात. राजकीय नेत्यांची भुरगीं सैन्यांत भरती जायनात. देखून सरकारान हाचो गांभीर्यान विचार करचो अशें कन्हैया कुमारान म्हटलें. म्हादय न्हंयचेर गांजे हांगा आशिल्लो पोरणो बंधारो काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. नवो प्रकल्प उबारल्या उपरांत हो बंधारो काडून उडोवपाचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. ताची दखल घेवन उदका स्रोत खात्यान तो काडपाच्या कामाक सुरवात केल्या. पोरण्या बंधाऱ्याक लागून उदक आडोवन हुंवार येवचो न्हय देखून बंधारो मोडटात.
सांकवाळ वॉर्ड क्रमांक 3 60 लाख रुपया मोडून राखणे वणत बांदपाचें काम हातीन घेतलां अशें सांकवाळचो सरपंच गिरीश पिल्लायन सांगले. फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोक ही वणत जावचे खातीर यत्न करताले. आयज ही वणत बांदपाक हातीन घेतल्या. हाची खोस थळाव्यांनी उक्तायला. ही वणत बांदले उपरांत पडींग पडिल्लीं शेतां परस रोवपाक शेतकारांक मजत जातली. ह्या हेतान ताणें ही राखणे वणत बांदपाक घेतल्या. तशेंच कुशीकचे गटर लेगीत नितळ करपाचो निर्णय ताणें घेतला अशें उक्तावणा वेळार सांकवाळचो सरपंच उलयलो. पक्षाचो एक सामान्य युवा कार्यकर्तो ते एक आमदारा मेरेनचो प्रवास फकत भाजपा पक्षान विस्वास दवरिल्ल्यान पुराय जाला अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकार म्हणटा. वास्कोन जाल्ल्या भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकारी बसके उपरांत तो उलयतालो. पेडण्या पारशेच्या दिगा पोळजी ह्या तरणाट्याचेर शुक्रारा राती 8 वरांचेर बिबट्यान हल्लो करपाची घडणूक घडल्या. तुये पंचायत वाठाराच्या रस्त्या वेल्यान हो तरणाटो मोटरसायकली वयल्यान घरा वयतालो. त्या वेळार बिबट्यान ताचेर उडी घालून ताचो पाय धरलो. नशीब बरें म्हूण बिबट्याच्या तोंडांतल्यान आपलो पाय सुटलो अशें तरणाटो सांगता. थळाव्या लोकां मदीं ह्या घडणुके उपरांत भिरांत पातळ्ळ्या. ते खातीर सरकारान हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी थळावे लोक करतात. येता ते वेंचणुकांक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 40 मतदारसंघांत आपले उमेदवार दवरतलो आनी दुसऱ्या पक्षाचो तेंको घेनासतना वेंचणूक लढयतलो अशें विधान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जुजे फिलिपान केलां. मजगतीं येता त्या वेंचणुकांक पक्ष युवा फुडाऱ्यांचेर भर दितले अशें राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष आमीर जेठपुरवालान म्हटलें. शेनवारा घेतिल्ल्या पक्षाच्या राज्य कार्यकारी बसके वेळार ते उलयताले. पावसाक लागून संसोडक कोयर प्रकल्पा कडेन ट्रक व्हरपाचो रस्तो पुराय कोयरान भरिल्ल्यान मडगांवच्या कितलेशेच वाठारांतल्यान कोयर उखलप बंद जाला. शेनवारा मुख्याधिकाऱ्यान पळोवणी करून रस्तो बेगोबेग मेकळो करपाक हालचाली केल्यो. मात कितलींशींच वर्सां हो रस्तो करपाचें कामूच केल्लें ना. ह्या कामाची फायल मेळना अशें सुत्रां सांगतात. शार उदरगत मंत्र्यान हें काम बेगोबेग हातीन घेवपाची मागणी लोक करतात.